본다라 사크라멘타 감가락자 Somia saktaun tuji gorsa Tuche sangira won miserdau jinien gorsa Tuche sangira won miserdau jinien gorsa Suntu zatau amingimu tuche darshan संतुष्ट सदा आम्ही घेऊन तुझे दर्शन साक्षी तुका आम्ही तुझ्या पवित्र साक्षी तुका आम्ही तुझ्या पवित्र नमो नमो जेसु ख्रिस्ता Palipunasya Namo Namo Surbondara Sakramenta Kamkarakcha Sakramenta Kamkarakcha Sakramenta Kamkarakcha Magal Baba बहिणीनो सक्रमेंटांत या पवित्र सक्रमेंटांत जेजू आमचे मुखार आसा 2000 वर्सां आदी जेजू 12 वर्सांचो आसतना त्या सिनागोगांत जाणट्या आनी बुदवंतां मुखार बसून सवालां आनी जापी घाल्लो जेजू क्रिस्त आमचे मुखार आसा सिनागोगांनी देवळांनी शहरांनी हळ्यांनी गांवांनी वचून शुभ वार्ता आनी शिकोवन दिल्लो जेजू क्रिस्त आमचे मुखार आसा पिडीर सांगून केल्लो जेजू देवसार लागलेल्यांक सुडका दिल्लो जेजू मेल्ल्यांक जीव दिल्लो जेजू कुरड्यांक दिश्ट दिल्लो जेजू मोन्यांक उलयशें केल्लो जेजू थोंट्यांनी सलशें केल्लें जेजू आनी केप्यांनी आयकशें केल्लो जेजू आनी सर्व पिडा शिडागून केल्लो जेजू आज आमचे दोळ्या मुखार हांगासर उबो आसा कश्टांतल्या लोकां मदें निर्गतीक लोकां मदें अन्याय जाल्ल्या लोकां मदें पातक्यां मदें भुरग्यां मदें सिसा सांगता आसलो जेजू क्रिस्त आज आमचे मुखार आसा म्हजो जेजू तुजो जेजू आमचो जेजू देवाचो एकलोच पूत देवाचो मोग कितें म्हणून समजयल्लो जेजू आनी आमकां मोग करूंक शिकयल्लो जेजू आज आमचे मुखार ह्या युकारिस्तांत खरोच आजर आसा हांव बरो गवळी हांव खरी दाखवाल हांव जिविताचो वंडो हांव जिविताची जर खरो देव देवाचो एकलोच पूत सर्गा संवसाराचो धनी म्हणलो तो जेजू आज आमचे मुखार आसा मनशा कुळाक सोडवून दिवचे खातीर खुर्साचे मरण मेल्लो जेजू जिवंत जाल्लो जेजू आनी सर्गांत तावन देवून आयिल्लो जिविताचो वंडो जेजू क्रिस्त ताचेंच मांस आनी रगत आमकां दिवचो तो जेजू आज आमचे मुखार ह्या सक्रामेंतांत हजर आसा तर मोगाचो न्हू
या जेजू ख्रिस्ताची स्तुती आमी करुया, ताचे आराधन आमी करुया, ताका अर्घा आमी दिवया. अर्घान तुका समियान जेजू, अर्घान तुका समियान जेजू, आराधन तुका समियान जेजू, आराधन तुका समियान जेजू, वंदन तुका समियान जेजू, वंदन तुका समियान जेजू, होगोळसितांव तुका समियान जेजू, गोळसितांव तुका समियान जेजू, हरसितांव तुका समियान जेजू, हरसितांव तुका समियान जेजू, वंदन तुका समियान जेजू, वंदन तुका समियान जेजू, अर्घान तुका समियान जेजू, अर्घान तुका समियान जेजू, आराधन तुका समियान जेजू, आराधन तुका समियान जेजू, महिमा तुका समियान जेजू. ईमान तुका समियान जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. 2000 वर्सां आदीं आमचे मुखार आशिल्लो जेजू आजय तस्सो जेजू आमचे मुखार आसा. निजाय की आमी ताचे मुखार आसावन तर ह्या जेजू क्रिस्ताचे आराधन आमी करया. ह्या जेजू क्रिस्ताक महिमा होगळाप आमी गावया आनी गावून गीत जेजू मोगाळा आराधन तुका, जेजू दयाळा आराधन तुका, जेजू कुरपेच्या सागोरा आराधन तुका, ये सोडवून दारा आराधन तुका. सांगाता आमी हें गीत गावया. गीत नंबर 9, पान नंबर 9, स्वादी सक्रामेंता बुकान. आमचे संगता तूं रावो कशेंताय, आमचे मुखार तूं आसाय. खंडीत जावन तुका आराधन, खंडीत जावन तुका महिमा वखाणी आनी होगळा. रूपार तूं लिपून आसाय, देवीक तुजो मोग वांटून आसाय. उंड्या रूपार तूं लिपून आसाय, देवीक तुजो मोग वांटून आसाय. कृपेन तूं आमकां नेटून आसाय, भुमीक सांगात तुजो दिवूंक आसाय. कृपेन तूं आमकां नेटून आसाय, भुमीक सांगात तुजो दिवून आसाय. जेजू मोगाळा आराधन तुका, जेजू दयाळा आराधन तुका.
म्हणतो सौम्या तू जिविताचो आत्मी जिवितांगाला बोसो पुण्य सौम्या तू जिविताचो आत्मी जिवितांगाला बोसो सर्गीच्या मान्ना आमकां पोसो पवित्रिणा आपल्या एकवटांचो सर्गीच्या मान्ना आमकां पोसो पवित्रिणा आपल्या एकवटांचो जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका तुपे सांगोळा आराधन तुका येसू बोंदारा आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका मुगाचनो San João Paul दुसऱ्याक समर्पून दिल्ल्या ह्या देव मंदिरान एवढा संख्यान लक्षिली पयशिली भुरगीं तरणाटी युवजना काजारे जोडी प्रायबोंता पिडेस्त अस्कत काय घेवन ह्या पवित्र सुवातेर ह्या पवित्र जाग्यार आमी हांगासर आयल्या खंडीत जावन San João Paul दुसऱ्याच्या मजतीन देवान आमच्या जिवितांत केल्ल्या उपकाराक अर्गां दिवंक ताणें आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर्व अजापांक अर्गां दिवंक परत ह्या देव टेंपलांत आमी आयल्या जायत्या दिसांतावन आमी नोवेना करनासाव San João Paul दुसऱ्याच्या मनाक आमी नोवेना करनासाव आनी परत आज हो एक अवकाश देवान आमकां फावो केला देवाक आमी अर्गां दिवया ताची स्तुती आमी केली ताचें आराधन आमी केलें खंडीत जावन आमी अर्गां दिवंकी फावो कीर्तन 34 वाक्य 1 सांगता सर्व काळ सर्वेस्पराक अर्गां दितलो ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडार आसतली सर्व काळ हांव सर्वेस्पराक अर्गां दितलो ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडांत हांव करतलो इतिहासाचो पयलो पुस्तक अध्याय 16 वाक्य 30 आनी 4 सांगता सर्वेस्पराक अर्गां दिया कित्याक तो बरो सर्वेस्पराक अर्गां दिया कित्याक तो बरो ताचे विश्वासी मोग आमकां हर एकल्यांक ससनाक बळटा जातलो देवाचो सर्वेस्पर देवाचो मोग ससनाक बळटा तसलो मोग त्या देखून तो आमकां विश्वासी आमी ताका विश्वासी रावया आनी ताणें केल्ल्या उपकाराक आमी अर्गां दिवया खंयचेय उपकार जावंक पुरो ल्हानशे ते जावंक पुरो व्हडले ते जावंक पुरो अजापां ती जावंक पुरो खंडीत जावन ह्या सक्रामेंतांतल्या जेजू क्रिस्ताक आमी अर्गां दिवंक जाय आमची जबाब येवकारिस्तांतल्या जेजू अर्गां आनी आराधन तुका येवकारिस्तांतल्या जेजू अर्गां आनी आराधन तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या पुता येवकारिस्तांतल्या जेजू अर्गां आनी आराधन तुका जेजू क्रिस्ता पवित्र सक्रामेंतांत आमचे मदें सदांच आसच्या येवकारिस्तांतल्या जेजू अर्गां आनी आराधन तुका जेजू क्रिस्ता अंकुवार मरयेच्या पुता येवकारिस्तांतल्या जेजू अर्गां आनी आराधन तुका जेजू क्रिस्ता
आमची सडवून केल्लेल्या एवकरिस्तांतल्या जेजू अर्गां आनी आराधन तुका जेजू ख्रिस्त आमकां बरवशान भरलेल्या एवकरिस्तांतल्या जेजू अर्गां आनी आराधन तुका जेजू ख्रिस्त सर्व देण्याच्या दातारा एवकरिस्तांतल्या जेजू अर्गां आनी आराधन तुका जेजू ख्रिस्त आमच्या इष्टा एवकरिस्तांतल्या जेजू अर्गां आनी आराधन तुका जेजू ख्रिस्त आमकां तुझ्या पवित्र कुडी रक्तान जिवान भरलेल्या एवकरिस्तांतल्या जेजू अर्गां आनी आराधन तुका तुझी प्रतिरुपा जावन इगर्ज माथेंत तुझी मनियारांक आमकां फोवो केल्लेल्या एवकरिस्तांतल्या जेजू अर्गां आनी आराधन तुका बाबर्तांच्या जमयांत तुजो सांगात आमकां दिठाय देखून एवकरिस्तांतल्या जेजू अर्गां आनी आराधन तुका जेजू ख्रिस्त आमकां तुझ्या सरक्याची आनी स्वरुपाची जावन रचल्या देखून एवकरिस्तांतल्या जेजू अर्गां आनी आराधन तुका जेजू ख्रिस्त आमकां ख्रिस्ती बाबर्ती जावचें भाग फोवो केले देखून एवकरिस्तांतल्या जेजू अर्गां आनी आराधन तुका जेजू ख्रिस्त जन्मायेचे आनी बुदवंतकायचे देणे आमकां दिल्या देखून एवकरिस्तांतल्या जेजू अर्गां आनी आराधन तुका आमकां देणे आनी तालेंत आनी बरताय देखून एवकरिस्तांतल्या जेजू अर्गां आनी आराधन तुका दिसपडटो ग्रास जोडूंक भलायकी आमकां फोवो केला देखून अर्गां आनी तुका वस्तेक घर न्हेसोंक वस्तूर आमकां फोवो केला देखून एवकरिस्तांतल्या जेजू अर्गां आनी आराधन तुका भुरग्यांक बरें शिकप जोडूंक फोवो केला देखून एवकरिस्तांतल्या जेजू अर्गां आनी आराधन तुका बऱ्या जिणे संगात्यांक फोवो केला देखून एवकरिस्तांतल्या जेजू अर्गां आनी आराधन तुका कुटुंबांत भुरग्यां बाळांचें देणे फोवो केला देखून एवकरिस्तांतल्या जेजू अर्गां आनी आराधन तुका आमकां वावर आनी योजन सफळ आमचे हर एक वावर आनी योजन सफळ करताय देखून एवकरिस्तांतल्या जेजू अर्गां आनी आराधन तुका पयना वेळार आमकां सुरक्षीत राखताय देखून एवकरिस्तांतल्या जेजू अर्गां आनी आराधन तुका मारेकार पिडेत हांव आमकां राखलाय देखून एवकरिस्तांतल्या जेजू अर्गां आनी आराधन तुका कश्टाकांचा वेळार स्पंदन करच्याक उदार मनाच्या दानीक आमकां फोवो केलाय देखून एवकरिस्तांतल्या जेजू अर्गां आनी आराधन तुका खंडीत जावन आचे की चड अर्गां वगलाप देवाक फोवो कित्याक आमचे तें देवान अजापा केल्यान तर जेजू क्रिस्तान विविध मनशां मुखांत्र विविध वस्तू मुखांत्र विविध रितीन आमकां केल्ल्या उपकाराक देवाक आमी एक घडीभर मौनपणी देवाक आमी अर्घां दिवया कीर्तन 35 वाक्य 18 सांगता व्हडले सभेंत हांव तुका अर्घां दितलो लोक एकठांय जाता थंय तुजी हांव स्तुती करतलो व्हडलो संको खंयसर आसा त्या लोकां मदीं हांव तुका स्तुती करतलो म्हणटा कीर्तनकार कीर्तन 69 वाक्य 30 सांगता गयान करून हांव देवाचे स्तुती गायना करतलो अर्घां गितांनी हांव ताची वडवीक गायतलो तर आमी देवाक अर्घां दिवन गव्यां गीत अर्घां दितलो सुम्या हांव तुका अर्घां दितलो अर्घां दितलो सुम्या अर्घां दितलो सगळी मोदी जिली तुका समर्पितलो अर्घां दितलो सुम्या अर्घां दितलो सगळी मोदी जिली तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तुजो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्घां दितलो सुमिया अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्घां दितलो सुमिया अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुझ्या हातात धरून म्हजे पेट काढतलो तुझे नाव सदांच म्हज्या ओठार गाजतलो तुझ्या हातात धरून म्हजे पेट काढतलो तुझे नाव सदांच म्हज्या ओठार गाजतलो
तुझो मोग करतलो तुझ्या मोळान चलतलो तुझो मोग करतलो तुझ्या मोळान चलतलो आबा बाबा म्हणून तुका उलो मारतलो आनी अर्गा दितलो सोमिया अर्गा दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजांत तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजांत तुका घेतलो तुझो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गा दितलो सोमिया अर्गा दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गा दितलो सोमिया अर्गा दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तलवारी प्रासड कातरूंक शकता देवाचे उतर जिवे आनी खरें आनी क्रियात्मक ते दोन तरेच्या तलवारी प्रास चड कातरूंक शकता तर हे देवाचे उतर नीज ते आमी पातयेवया आनी देवाच्या उतराक आसची ती सकत आमी जाणा जावया आनी जेजू आमचे लागीं निजायकी ताच्या उतरा मुखांतर आयकोंक आशेता तर देवाचे उतर आयकोवच्याक एक घडीभर आमी उबे रावया मथेवाचो वांजेल अध्याय 26 वाक्य 26 तावन 30 म्हणसर ते जेवणार आसतना जेजून उंडो घेतलो आनी अर्गां दितास तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिवन म्हळें घेया आनी खाया ही म्हजी कूड उपरांत ताणें खाल्स घेतली आनी देवाक अर्गां दितस तांकां ती वांटली म्हणून तुमी समेस्त अंतले पियेया कित्याक हे रगत सोल्लो थीर करता ते समेस्त मनशां पासत पातकांच्या भक्षणा खातीर ते वारोवतले हांव तुमकां सांगता म्हज्या बापाच्या राजांत हांव 10 फळांचो रोस तुमचे सगळे नव्यान पियेसर ह्या फुडां हांव पियोवचो ना उपरांत गीत गावन जातस ते वलिवत दोंगराक बैसर गेले देवाचे उतर हे वागणी तुका क्रिस्ता मगाळ बाबा बहिणीनो आत्ता आमी आयकल्लें तें देवाचें उतर 2000 वर्सां आदीं घडिल्लें तें घडीत निमाण्या ब्रेस्तारा दिसा तें घडिल्लें तें घडीत आमी आयकलें ह्या घडितांत कितें विशेशता आटापून आसा वा हें घडीत कित्याक आमकां तें प्रामुख्य जाता महत्वाचें जाता Eucharist is the source and summit of the Christian life. Eucharist आमच्या बाबर्ताचें वर्तें देणें आनी आमी तें हर एका मिसाच्या बलिदाना वेळार तें आचरण करता आमी संभ्रमता आनी जेजू क्रिस्ताचें आराधन करता पळया थंयसर घडीत कितें जालें जेजू जेवणार बसच्या त्या वेळार तो हुंडो हातीं घेता कसलो हुंडो बकरी तो हातांत घेता फूग नातलेले वा खमीर वा कितेंच फूग हाडी नातलेले तें पिठांत केल्लें तें बकरेचो तो कुडको जेजू क्रिस्त हातांत घेता आनी तो म्हणटा घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड निजायकी त्या बकरेच्या कुडक्यांत जेजू आसलो गे त्या बकरेच्या कुडक्यांत जेजू आसलो गे ना मगाच्या ना जेजू त्या बकरेच्या कुडक्यांत नातुरलो पूण तो म्हणटा घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड कित्याक जेजू थदळपणासर मोरोंक नातुरलो हें जाल्लें घडीत निमाण्या ब्रेस्तारा जेजू मेल्लो दुसऱ्या दिसा 2:03 वरार त्या खुर्साच्या मरणांत आपणाच्या कुडयेचें बलिदान ताणें खुर्सार भेटयलें आनी थंयसर ताणें आमकां ताचें मांस आनी रगत दिल्लें तें घडीत पयलेच्या दिसा नियाळून जेजू क्रिस्तान त्या बकरेक नवो अर्थ दिलो नवो जिवीत त्या बकरेच्या कुडक्याक दिलो नवे बरवस त्या बकरेच्या कुडक्याक दिवन ताणें म्हळें
घेयात आनी खयात आनी ही म्हजी कूड तुमचे पसोत हांवें दिवची, म्हजें मांस हांवें तुमकां दिवचें म्हणून त्या बकरेच्या कुडक्यांत आपणाकच ताणें समर्पण दिवन आमकां ताणें खावंक दिलें. मुखारसून तें घडीत अशें आसा. उपरांत ताणें काल्स घेतली आनी परत देवाक अर्गां दिवन ताणें ती वांटली. ताणें सोमेसांक ताणें वांटून हांतलें पियेया तो म्हणलो, हें म्हजें रगत सोल्लो तीर करता तें रगत. कसलो सोल्लो? देवान आमचो मोग करचो तो सोल्लो, देवान आमकां मोक्षाणें दिल्लो तो सोल्लो आनी देवान आमकां पातक्यांक परिवर्तन जावन परत म्हजें तें या म्हण सांगिल्लो तो सोल्लो. आनी हांव तुमचे पासत मरता, तुमच्या पातकां पासत मरता आनी हांव तुमकां सोडवण दिता म्हणलो तो सोल्लो तीर करचें तें रगत समेस्त मनशा पासत आनी पातकाच्या मोक्षाना खातीर तें वरोतलें. आनी हे म्हज्या उगडासा करात म्हणून जेजून आमकां सांगलें. ताचें रगत आमकां दिवन हे म्हज्या उगडासा करात म्हणून आमकां सांगलें. जेजून थंयसर शिसांक वांटल्लो दाकाचो रोस आमी वायन म्हणटा. आतां आमकां विविध फळांचो वायन मेळटा, विविध रितीचो वायन आमकां मेळटा. त्या दीस जेजून दिल्लो दाकाचो रोस आमी कितें वायन म्हणटा तो दाकाचो रोस जेजून त्या दीस तांकां दिल्लो. आनी तें दिवन हें म्हजें रगत ताणें म्हणलें. जावं पुरो तो दाकाचो रोस आनी त्या दाकाच्या रोसान ताणें सांगिल्लीं उतरां, हें म्हजें रगत. वायन वा केवल तो वायन जावं पुरो, तें एक गुर्तू मात्र. वायन तो एक गुर्तू मात्र, पूण थंयसर आसलें जेजूचें रगत. तर ह्या रगताचेर आमकां दुबाव कित्याक? जेजून न्हीज जावन त्या वायनांत म्हजें रगत म्हूण आमकां दिलां, तर ह्या रगताचेर आमकां दुबाव कित्याक? आमी कित्याक जेजूच्या रगता विशीं दुबाव उसारता? कित्याक ह्या रगत वायनांत हें जेजूचें रगत म्हणून आमी कित्याक तीर बरवशान आमी पातयेना? याजाक मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना आपणाचे हात विस्तारून तो हे बुरी म्हणटा, प्रसन्न जावन देवा ह्या दुनियाचेर तुजे आशिर्वाद घाल आनी हे तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावचें बरी तें परिवर्तन कर, पवित्र कर म्हूण आमी मागता. तर आमचो भवार्थ आमकां कितें शिकयता? आमचो भवार्थ आमकां कितें शिकयता? हेब्रेयकाराक बरयल्लें पत्र अध्याय 11 वाक्य ते 1 म्हणटा, आमकां दिसनात त्या संगतींत आमकां आसचो तो खात्री, आमकां आसचो ते बरवोसो. दिसना त्या वस्तूंचेर आमकां आसा त्यो बरवोसो. नथनाएल जेजूक मेळिल्ल्या वेळार जेजून सांगिल्लें, जेजून ताका जाप दिल्ली आसा, तूं म्हाका पळयताय देखून तूं सत म्हणटाय, पूण पळयनातलो लोक आसा तर ती म्हाका सत म्हणटा तर ती कितली बागी. खंडीत जावन आमी हरयेकली बागी, कित्याक आमी जेजू क्रिस्ताक रूप पळयल्लें ना, पूण जेजू क्रिस्त आसा म्हूण आमी पातयेता. पूण म्हजें सवाल हांगासर, ह्या जेजू क्रिस्ताच्या रगताचेर आमकां दुबाव कित्याक? आमी कित्याक जेजू क्रिस्ताचेर आमी रगताचेर दुबाव सारता? वायन आसलें रगत जावन परिवर्तन जाता त्या निजायकी जेजूच्या रगताचेर आमकां पातयेनी आसा गी? वा पातयेनी आसा तर आमी कित्याक दुबाव सारता? केदाळा सकडी ह्या वायनाच्या आमाला विशांत आमी सवालां उडयता. कित्याक याजाक मिसाच्या वेळार वायन पियेना गे, तो वायन सेवता गे, त्या वायनांत आमाल ना गे, आनी आमी पियेतना कित्याक तें पाड म्हणटात? म्हणल्यार असल्या दुबाव असल्या सवालां उदयता आसतना आमी उलोवचें आमी तर्क करचे विशय ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार भेटोवचो त्या वायनाचेर. आमकां तर आमी ह्या वायनाचेर आमी दुबाव सारता तर आमी येदोळ मुसोर संभ्रमले ह्या मिसाच्या बलिदानाचो अर्थ कितें? ह्या मिसाच्या बलिदाना भेटोवच्या त्या रगतांत परिवर्तन जाल्ल्या त्या रगताचेर आमी परत ते वायनच म्हूण आमी पळयता तर ह्या वायनाच्या आमला विशांतच आमी उलयता तर आमी येदोळ मुसोर आचारान संभ्रम म्हणून आयिल्ल्या ह्या मिसाच्या बलिदानाचो अर्थ कितें?
आमचो बवार्थ इतलोच घे आमकां जेजू क्रिस्ताच्या रक्ताचेर आसची पातयेनी इतलीच घे इतलीच तर आमी निजायकी आमच्या बवार्थांत आमी शेलेल्या गे वा आमचो बवार्थ आमकां इतलोच शिकयता गे सोम्या आमी तुजेर बवार्थ दवरता आमचे थंय थीर भरोसो दवरून तुजे तर आमी पातयेता म्हणून आमी वसावता तर पूण जेजूच्या अमोलीक रक्तांत जावचें तें बदलावण वायन आसलो रगत जावचें परिवर्तन तें जावचें वास्तवीक त्या रक्तांत आमी कित्याक आनीक दुबाव आमी विचारता जेजूचें रगत जावन बदललां आनी तें जेजूचें नीज रगत आमच्या पातकां खातीर वरयल्लें आमच्या हर एकल्याच्या पातकाच्या सोडवून दिवच्या खातीर सुडकां दिवच्या खातीर आमकां हर एकल्याक सोडवून लाभोवच्या खातीर वरयल्लें तें रगत आनी सल्लो थीर करता तें आनी आमकां हर एकल्यांनी परत आनी परत उगडासान दवरचें तें घडीत मासा रक्ताचें घडीत आमी येवकरिसाच्या बलिदानांत आमी संभ्रमता तर निजायकी जावन जेजूचें रगत त्या वायनांत बदलता म्हणलें आमी थीर परगट करया कित्याक कोरिंथकारां बरयल्ल्या पत्रांत सांत पौलो आमकां थंयसर तो सांगता एक काल्स म्हज्या रक्तांत थीर केल्लो नवो सल्लो जितले फावटी तें तुमी पियेतात तितले फावटी तें म्हज्या उगडासा करात आनी सोमी परत येसर तुमी परगट करात खंडीत जावन आमचो बवार्थ येदोळ म्हणसर शेळयता तर आनी मुखार आमी मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना थीर भरोशान आनी आमी हेर एका कडेन गेल्ल्या वेळार आमच्या कुटुंबांत आमी उलयता आसतना आमच्या घरांत आमी उलयता आसतना आमच्या सैर्यादराच्या घरांत आमी वेता आसतना थंयसर असले सवाल उदयता तर आमी हर एकल्यांनी परगट करचें आसलें निजायकी थंयसर जावचें जेजूच्या रक्ताचें बदलावण थंयसर जावचें वायनाचें मात्र वायनाचें संभ्रम न्ही बगार जेजूच्या रक्ताचें संभ्रम असलें परत आनी परत परगट करतले नीज कथोलिका मनशां आमी जावया त्या देखून जेजून आमकां एक सवाल उडयल्लें आसा जेजून आमचे लागीं एक चॅलेंज घाल्ली आसा सस्वाच्या बियातींतलो बवार्थ तुमकां आसा तर सस्वाच्या बियातींतलो बवार्थ तुमकां आसा तर ह्या तुतीच्या रुखाक तुका सुमठून वचून त्या दर्यांत उबो जा म्हणून आमकां म्हणूंक साध्य जातें म्हणून जेजू आमकां सांगता सस्वाच्या बियातींतलो बवार्थ आसचें तें सुलाभ न्ही तें केवल न्ही वा आमकां तें सस्वाच्या बियातींतलो तो बवार्थ आसचें तें केवल विशय न्ही सुलाभ एक संगत न्ही बवार्थाची गुंडाय थंयसर आसूंक जाय म्हणून जेजू आमकां सांगता त्या सस्वाच्या बियातींतलो बवार्थ गुंडाय असो बवार्थ आमचें थंय आसा जें म्हणजे जेजू आमचें थंय आशयता कित्याक सस्वाचें बी कुडके करूंक मस्त कश्ट दडावन पिठो करूंक भोवूच सुलाभ पूण तें कुडके करूंक भोवूच कश्ट आनी तसलो बवार्थ आमचें थंय आसूंक जाय दडावन पिठो करता तसलो बवार्थ न्ही कुडके करूंक जायनासतना घट्ट आसा पळय तसलो थीर बवार्थ आमचें थंय आसूंक जाय म्हणून जेजू आमकां सांगता ताका सांगीत आसलें कुवाळा तितलो बवार्थ तुमचें थंय आसूंक जाय जर आमचे खंय कुवाळा तितलो बवार्थ आसा तर इल्लेशें तांचो दुबाव आसल्यार कितेंच फरक पडना पूण सस्वाच्या बियातींतल्या त्या बियांत इल्लोसो दुबाव आसा तर आमच्या बवार्थांत आमी निजायकी आनीक पाटी आसा म्हण अर्थ आमचो बवार्थ आनीक शेळयला म्हण अर्थ तर ह्या बवार्थांत आमी आनीक गुडायेंत वचूंक ह्या खंयकरिसाचो आमी आदार मागया कित्याक दोरयेर उमकळूंक आमकां सुलाभ पूण सुतार उमकळूंक आमकां कश्ट जाता दोरयेर उमकळूंक आमकां सुलाभ जाता पूण त्या बारीक सुतांत आमकां कोणायकी उमकळूंक जायना तसलो बवार्थ आमचें थंय आसल गठायेचो थीर भरवशान पातयेचो जेजूच्या कुडी रक्तान निजायकी आमचे थंय तो वस्ती करता म्हणलें पातयेनी दवरून तसलो बवार्थ आमी जियोंक जाय म्हणून आज जेजू आमकां सांगता
त्या देखून आमी संभ्रमचे येवकरीसाच्या बलिदानांत बेटोवच्या त्या उंड्यांत जेजू क्रिस्त हजर आसा, वायनांत जेजू क्रिस्ताचे रगत आसा म्हणून आमी तीर बबरतान आमी पातळुया. जर येदोळ म्हणसर ह्या बबरतेच्या गुटा विरोध आमी उलयलो तर वा उलोवच्या मुखांत हेरांच्या जिवितांत हेरांच्या बबरताक अडखळ जाल्या तर सोम्या आमकां बगोस, आमची पातकां बगोस म्हूण आमी मागया. कशें पातकी एकलो मनीस सुखागर देवाळा वचून सर्गाक दीस लावंक सयत देर घेनासतना जेजू मुखार आपल्या हर्तें बडोवन म्हणटा, आमच्या म्हज्या पातक्याची काकुळट कर. आनी तें मागणें केल्लें ताणें देवाक मानवलें जाता आनी तो पातकी देवाक मोगासो जाता. आनी असले सन्नीद परिस्थिती आमी ह्या जेजूच्या युकरिस्ता मुखार दिब्यांनी पडून सोम्या आमकां बक्षी. आमी तुजे वयर दुबावल्याक आमकां बक्षी. आमच्या दुबाव मुखांत हेरांच्या जे बावरतांत आडखळ जाल्ल्याक आमकां बक्षी. निजायकी आमकां बक्षी म्हणून आमी दिब्यारी पडून आमी प्राजिताचें गीत आमी गावया. सोम्या म्हजी पातकां बगोस म्हणलें गीत आमी गावया. सोम्या पातकां म्हजी जेजू आमचो दैवीक वैज, आमचें बळ तोसो, आमची सकती तोसो, बबरतावन दुबाव नासतना मागिल्लें खंडीत जेजू आमकां दिता. जायराच्या बबरताक लागून ताचे दुवेक जेजू बरो करता. शतापतीच्या बबरताक लागून जेजू ताच्या साकराक बरो करता. अशें सबार अजापा मुखार जायते जम गूण जाल्यात. बबर्त जोडला आनी जेजूक अर्गां वगलाप दिवन हरयांचो बबार्ती समेत तांणी वाडयला. त्या जेजूच्या सक्तीचेर बबार्त दवरून हांगासर आमी आमच्या कुटुंबा खातीर मागोवंक आयल्या. आमच्या भुरग्यां बाळां पासून आमी मागोवंक आयल्या. आमच्या पेडेस बाबा भयणी पासून आमी मागोवंक आयल्या. आमच्या मोगाच्या मनशाक आंतोळणार आसच्या आमच्या बाबा भयणी पासून आमी मागोवंक आयल्या. आमच्या मोगाच्या मनशा पासून मागोवंक आयल्या. जायते इरादे घेवन हांगासर आमी मागोवंक आयल्या. जायते गरजो आमच्या मुखार आसात त्या खातीर आमी मागोवंक आयल्या. जायतीं जाणां कामाच्या सोदनेर आसात तांचे पासून आमी मागोवंक आयल्या. जायते जाणांक कामाक आसात, इंटरव्यू जाला पूण कामाक भरती जावच्या त्या गरजाक आमी मागोवंक आयल्या. जायते सबार इरादे आमी हाती घेवन आमच्या मतींत आमच्या काळजांत बेबिरांत घेवन आमी जेजूच्या मुखार आमी आयल्या. ह्या येवकरिस्ताच्या बलिदानांत, ह्या पवित्र येवकरिस्ताच्या बलिदानांत आराधन करूंक आमी आयल्या. ह्या जेजू क्रिस्ताचे आमचे हर एक इरादे समर्पण दिवया. जेजू मुखार आमचे हर एक गरजो सांगया. ह्या सगळ्यांत आमचे ते बेंबिरांत, आकांत, दुबाव, सलवणी, कश्ट, निराशपण, एकसूरपण, बेस्टोवणी, असायकपण आनी आमचें असमाधान, अन्याय, अनित हे सगळी जेजू मुखार आमी समर्पण दिवया. येवकरिस्ताच्या जेजू तावन जेजू आमकां तूं आपड, आमकां हर एकल्यांक तूं आपूण गूण कर. आमच्या मोगाच्या मनशाक तूं आपूण गूण कर. आमकां बरें कर जेजू. आमच्या पिडेस बाबा भयणीक आपूण गूण कर जेजू.
आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी भलायकी दिव जानवाय दी म्हूण आमी मागया. आमच्या प्रायवंत आनी उतर प्रायत आशिल्ल्या आमच्या मलगड्यांक बरी भलायकी दी म्हूण आमी मागया. आमच्या कुटुंबा खातीर आमच्या कुटुंबाचें जिवीत सफळ कर म्हूण आमी मागया. एका भुरग्या भाशेन, एका बाळका भाशेन, एका बाळच्या भाशेंत जेजू मुखार आमची हर एक मागणी जेजू मुखार समर्पण गावया घेत. तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या. हर एक दीस हर एक घडी गुण करची सकत तुझे हांव अनुभव करता सोम्या. हांव तुझें बाळ सोम्या म्हणलें गीत आमी गावया. तुझें बाळ सोम्या, तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या. हर एक दीस हर एक घडी गुणगची सकत भोगता. तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या. तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या. तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या. हर एक दीस हर एक घडी गुणगची सकत भोगता. तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या. वाडताकय तूं वाडताकय सोम्या. वाडताकय तूं वाडताकय सोम्या. हर एक दीस हर एक घडी तूं मुझे संगी रावो. वाडताकय तूं वाडताकय सोम्या. वाडताकय तूं वाडताकय सोम्या. वाडताकय तूं वाडताकय सोम्या. हर एक दीस हर एक घडी तूं मुझे संगी रावो. वाडताकय तूं वाडताकय सोम्या. राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या. राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या. हर एक दीस हर एक घडी तूं मुझे संगी रावो. राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या. राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या. राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या. हर एक दीस हर एक घडी तूं मुझे संगी रावो. राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या. चलो आमचे दोन्ही हात आमच्या काळजाचेर दवरया. जेजू जाय की आमकां आपडटा म्हणून आमी बगया. 2000 वर्सां आदीं जायत्या पिढी सांगून केल्लो जेजू, जायत्यांक बरो केल्लो जेजू, जायत्यांक सांगाता हाडिल्लो जेजू, बाबर्थ शिकयल्लो जेजू आमच्या मुखार आसा मात्र न्हय. तो आमकां हर एकल्यांक तो आपडटा. ताच्या कुडी रक्तान तो आमकां पोसता मात्र न्हय. ताच्या दैवीक सक्तीन तो आमकां आपोळणो गूण करता. ताची सकत दैवीक सकत तो आमचे मरिफात वळखशें करता. तो आमच्या मुखार आसा मगचनो. मौनपणी आमचे सगळें जिवीत जेजू मुखार दवरया. आमचे सगळें जिविताच्यो घडयो जेजू मुखार आमी दवरया. जेजू क्रिस्ता आमकां गूण कर. जेजू क्रिस्ता तुजी दैवीक सकत म्हजे थंय वळशें कर म्हूण आमी मागया. आमचे हर एकली इरादे ताच्या मुखार घेवन जेजू क्रिस्ताचो आशिर्वाद घेवंक आमकां आमी तयाराय करया. जेजूचो आशिर्वाद आमच्या कुटुंबांत, आमच्या भुरग्यां बाळांचेर, ह्या पवित्र सुवातेर आनी हांगासर आशिल्ल्या आम्हा सर्वांचेर तसो जेजू क्रिस्ताचो आशिर्वाद घालूं म्हणून येद्या व्हडा सक्रामेंतान म्हणलें गीत आमी गावया. हे
बाबा तशेंच तुका उल्हासांनी स्तुती सांग पदवी महिमा ससना ससना एकाच ताळ्यां हसिता तुका दोगांयच्या सेविता समाजमी नावार्ता आमेन. प्रार्थूया. जेजूचो आशिर्वाद हर एकल्या आमच्या मोगाच्या मनशा पासून आमच्या मोतींत दवरून जेजूच्या पांया तळा समर्पण हो आशिर्वाद तांच्या हर एकल्यांचेर फावोन दी म्हणून आमी मागया. देवा विचित्र सक्रामेंताका तुज्या कश्टांचो उगडास आमकां सोडलोय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमीत आमचे ते बगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्ताराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन. मोगाच्या न्हू हांगासर आमचे जिजस युथाचे तांचे मुखल्या दिसांनी जावंक आसचे कॉन्फरन्स जागो आनी जुआंव पावल दुसऱ्याची रॅली केदोळूच आमी मानान गौरवान स्विकार केली आनी हांगासर आल्तारीर ती हांगासर आमी दवरल्या. आतां ह्या विशांत ते आमकां इल्लें प्रस्तावान सांगतले ताच्या उपरांत आमी एक मागणें करतले. हांव मागीर अकरेक रेलिकेचें बेसांव आसतलें. तुमी अकरेक 2 सालींनी येवन ह्या रेलिकेचो हुमो काणगोन जुआंव पावल दुसऱ्याची बेसांवां आशिर्वादां देवा मुखांत्र तुमच्या जिवितांत जोडून घेवची. ह्या मागण्या विधीक तुमकां मोगाचो स्वागत. जागो कॉन्फरन्स नॅशनल कॉन्फरन्साच्या विशीं सांगचें जाल्यार येदोळस 17,000 जणांनी युथांनी रजिस्टर केलां. तशेंच न्हय 300 बिस्प कार्डिनल्स सिस्टरां आनी येदोळस 2,000 वयर 3 भुरग्यांनी आमच्या हायस्कूल आनी PUC भुरग्यांनी रजिस्टर केलां. जागो कॉन्फरन्स एक नॅशनल कॉन्फरन्स ऑल ओवर इंडिया तो आमी रॅली पास करता. कित्याक म्हणल्यार आजचे आमचे जॉन पॉल सेकंडाचे इंटरसेशन आनी मागणी तुमची मागणी आमकां मुस्त जाय आसात ह्या वक्ता. जनरल टीम काम करता आसतना इंटरसेशन टीम काम करता मुस्त तयारी जावन आसात ह्या कॉन्फरन्साक लागून. ताच्या खातीर आमी हे जॉन पॉल सेकंडाची रिलीक सगळ्या इंडिया वयर तावन हाडण्यात येता. आतां हांगासर पावल्या. कितल्या जाणांनी ह्या
रिलीक आतां मागला जॉन पॉल सेकंडाचें इंटरसेशन आमकां मेळ्ळां तितले आमचे कॉन्फरन्सान बरेपण जातात आसा. सगळ्यांक बरो दीस मागता. आमचे पंगडाचें नांव जावन आसा जिजस यूथ एक इंटरनॅशनल कॅथोलीक यूथ मुवमेंट जावन आसा, कॅरिझमॅटीक आनी मिशनरी मुवमेंट. आमी इगर्ज माती संघात काम करतात. आमचें ऑफिस आसा रोमांत, आमचें इंटरनॅशनल ऑफिस आसा रोमाच्या बिशपाच्या अंतू पापसाहेबाच्या अंतू, आनीक कोचीन आमचें नॅशनल ऑफिस आनी बिशप ऑफ कोडयाळांत आमचें रिजनल ऑफिस कर्नाटका रिजनलाचें ऑफिस आसा. आनी ताणें सांगलें दिप्तीन ऑलरेडी सांगलें बरी जिजस यूथ इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स अंतू 17,000 जाणांनी रजिस्ट्रेशन केलां ऑलरेडी. यूथ संघात सक्कड आमी सांगाता मेळटा. हाका आमी तुमचे मागणे सो आमी गरज आमकां आसा ह्या प्रोग्रामाक सक्सेस जावचे खातीर. सक्कड जाणांनी कोण पण एटेंड जावंक सक्कड देवा थंय फाटी येवन देवाच्या कामाक ताणें लागच्या खातीर हें मूळ उद्देश जावन आसा. ही जर्नी पाप साहेबा सांगाता आमी करूंक आशिता. कित्याक म्हळ्यार आमचो पाप साहेब जुआंव पौल II युथा सांगाता लागीं थावन सळावळेन मोगान हर एकल्याचो विश्वास जोखलो युवकाचो विश्वास जोखलो पाप साहेब जावन आसा. आनी ताका सांत म्हणून पासारले आसतना तो आमचोय सांत जावन आसा, युवकांचोय सांत जावन आसा. आमकां जिजस युथांक ताचें इंटरसेशन आमकां बहुत म्हत्वाचें म्हणून आमी लेखल्या. त्या वरवीं ह्या हांव तुमकां उलो दितां आयज विशेश तरान आज आमचे खातीर आनी ह्या प्रोग्रामा खातीर विनंती करूंक. इतलें मात्र न्ही, हे जर्नी स्टार्ट जाल्लें अरुणाचल प्रदेश ऑल ओवर इंडिया ऑलरेडी हे रेलीक आमी व्हरून हांगा लास्ट कर्नाटका हाडून आयिल्ले. हांव कर्नाटका आमचे प्रोग्राम जावन आसा बेंगलोर. सो अरुणाचल प्रदेश जाल्लें स्टार्ट जाल्लें नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ सायड, सेंट्रल इंडिया, थ्रू आउट इंडिया होल ऑफ इंडिया आमची जर्नी मोग जाला. सो ह्या जर्नीत आमकां सबार जाणांक बरेपण मेळ्ळां. विजमितां घडल्यात ह्या जर्नी मुखांत रेलीक आपूण मागणें करतना विजमितां घडल्यात. सबार जाणां गूण जाल्यात. सबार जाणांचे भळ दुस्पटाय वायट संगती सकट सुटका तांकां मेळ्ळा. आनी आमी विश्वासता हे आमी हांगा आयल्या हे इगर्जेंत ही इगर समर्पण दिल्ली जावन आसा जुआंव पौल सुकल्या पाप साहेब सांत जुआंव पौल दुसऱ्याक समर्पिल्ली जावन आसतना आमी आशेता आनी विश्वासता तुमचें मागणें आनी पाप साहेबाचें मागणें आमकां मस्त भळादीक जातालें. आनीक रेलिका विशयांत इल्लें सांगूंक आशेता. हे विशेश तरान हे रेलिका यूज केला. देर आर 3 टायपाचे रेलिका आमकां पळोवंक मेळटात. पयलें जावन आसा पयले टायपाचे रेलीक जावन आसा भाग्यवंतांनी यूज केले भाग्यवंताचे विश्वाचे कुडके जावंक पुरो तांचे नाक्षी जावंक पुरो तांचे ल्हान ल्हान काले विश्वाचे कुडके आसात बोन जावंक पुरो ते वापरता. ते पयले लेवलाचे जावन आसता. सेकंड टायपाचे जावन आसा ताणें वापरले कुरीस जावंक पुरो या तांचे कोंत जावंक पुरो वस्तूर जावंक पुरो दुसरें. आनी तिसरें जावन आसा द थर्ड टायप ऑफ रेलीक आमचे लागीं आसलें जर तर कोणा लागीं तुमचे लागीं कोंतां आसा जाल्यार ती कोंतां भक्तीपणान विश्वासान आमी रेलीक आपूण मागणें करतना ती एक रेलीक जावन कन्वर्ट जाता. आनी ती आमचे लागीं केदाळय ती रेलीक आमी दवरून विश्वासान देवात थंय आनी सांत भाग्यवंत पाप साहेब जुआंव पौल दुसऱ्या मुखांत मागणें करतना आमकां तांतून आमच्या जिवनांत बदलावण पळोवंक मेळटा. सो हांव आमकां उलो दिता आज तुमचे लोकां कोणा लागीं जर तर ऑलरेडी आसा जाल्यार ते तुमी भायर काडून रेडी दवरयात. आतां न्ही एट द एंड ऑफ फादर हे मागण्याचे एंड जाताना फादराक अवकाश जालो मुखार येवन त्या वेळार तुमी आपूण विश्वासान खऱ्या विश्वासान ते कोण मागणें करता ते तुमकां ते रिलीक तुमकां फावो मेळटा. तुमचे लागीं आसलें रिलीक जावन कन्वर्ट जाता. हे कॅथोलीक पवित्र सभेतान आमकां मेळ्ळें व्हडलें एक भाग जावन आसा. सो इतलें सांगून मोगाचें न्हू पाद्राबाक आनी तुमकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. आमकां तुमचे सांगता येवंक तुमचे मागण्याची विनंती करूंक आमकां एक आपोवण्या दिल्याक आनी आमी केल्ल्या दिल्ल्या उल्याक तुमी सक्कड आयल्या पाद्रावान सपोर्ट केल्याक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी आमच्या सर्वां खातीर मागणें करा. थँक्यू. देव बरें करूं. येदोळुसू हांगासर आयिल्ल्या रेलीके विशांत आमकां जिजस युथच्या संघटकांनी हांगासर सांगलां. आतां आमी एक मागणें म्हणटले हांव तें मागणें जाल्लेंच तुमकां रेलीकेचो आशिर्वाद आसतलो आनी उपरांत रेलीकेचो उमो घेवंक तुमकां अवकाश आसा. तुमी 2 लायनीन येवचें आनी हांगासर रेलीकेचो उमो घेवंक येता आसतना आमी पात्रोन संताचें गीत आख्रेक गावचें. दया करून उबी रावा. प्रार्थुया. सर्गींच्या भोव मोगाळा बापा जुआंव पौल दुसऱ्याक तुवें आमकां एक देणें जावन दिल्ल्या खातीर आमी तुजो उपकार बावडटाव. पवित्र सभेंत ताचें मिसांव एक पाप साहेब जावन भोव वर्तें जावन आसा. पवित्र सभेंत शांतीचो दूत म्हणून नांवाडलेलो जुआंव पौल दुसरो आमच्याय ह्या
पुंछ ताचो सांत जाल्चें आमचें वर्तें बाग आनी ह्या संदर्भार आज जुआंव पावल दुसऱ्याची रॅलीक हांगासर हाडून आयिल्ल्या जिजस यूथ मुवमेंटाचेर तांच्या सांद्यांचेर तांणी करच्या सर कार्यक्रमांचेर तुजी दाराळ आशिर्वादां घाल. जुआंव पावल दुसऱ्या तुवें तुजें जिवीत देवाक मानवून तूं जियेलोय. तुजें जिवीत पेल्याक प्रेरणाचें जावन आसलें. तुज्या गवळीकपणा वेळार जायत्या देशांची तुवें भेट केली आनी जेजूचो मोगाचो शांतीचो संदेश तांकां दिलोय. आनी तूं आमच्याय ह्या भाग्यवंताळाक 1986 वर्साच्या फेब्रुवारीच्या 6 तारखेर तूं आयलोय आनी ही धरती तुवें पवित केल्ली आसाय. तुका आमी अर्गां दिता आसतना आज आमच्या युवा जाणांनी हाती केल्लें हें पयण तूं शाबीत सांबाळ. ह्या मुखांत्र युवा जाणांचो वावर तूं सुपळ कर. पवित्र सभेक युवा जाणां तावन आनीकी आदार लाबोवन दी आनी तांची मेटां तूं सुफळ कर. आनी आज हांगासर विश्वासान आमी तुज्या रेलिकेक मान करता आसतना आमचेर तुजी कुरपेची बेसांवां जेजू तावन धाड. आमकां हर एकल्याक बऱ्या भलायकेचें देणें दी आनी आमी तुजे बरींच शांतीचे कुवार जावन आमच्या कुटुंबांनी आमच्या पिरगजेंत आमच्या समाजेंत वावर भेटोवंक आमकां तुजो आदार लाबय. हांगासर आमी हर एकल्यांनी तुज्या प्रेरणान बरोवन उजवाडाचीं भुरगीं जावंक आमकां तूं आदार दी. सर तराचो काळोख आमचे तावन पयस करूच्या खातीर आमचे खातीर सदांच जेजू लागीं तूं विनाती कर. आनी मोरये मायेची विशेष भक्त तुका आसली. मोरये मायेची विनवणी आमकां तूं मागोवन धाड. आनी हांगासर हजाराच्या आमा सर्वांक तुज्या कुरपेची बेसांवां आशिर्वादां घाल आनी आमकां निरंतरी शांतीचे दूस जावन आमचें जिवीत मुखारून व्हरूंक आमकां तुजो आदार लाबय. तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमकां तूं बोर आनी जेजू तावन आमकां मागोवन धाड. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां दाळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नामान मोरये कुरपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता श्रेया मिते तूं सुबे आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाची माये आमा बापयां खातीर बिनधिकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आतां आमी पयलें रेलीक हांगासर मुखार हांव काणगोन रावतलो आनी रेलिकेचें आशिर्वाद आखरेक आसतलें. त्या संदर्भार आमी पात्रोन संताचें गीत गावचें. तुमी भक्तीपणान 2 लायनी मुखार येवन रेलीक असो उमो काणगोन संताचीं आशिर्वादां तुमच्या जिणयेंत जोड घेवचीं. Paul दुसरो सांतू आधुनीक काळांतलो तरणाट्यांक तूं आपुरबायेचो कुटुंबाक तूं बदरासरो सर्वांक सर्मान वाल्लो. तरणाट्यांक तूं आपुरबायेचो कुटुंबाक तूं बदरासरो सर्वांक सर्मान वाल्लो. आधुनीक काळांतलो तरणाट्यांक तूं आपुरबायेचो कुटुंबाक तूं बदरासरो सर्वांक सर्मान वाल्लो. तरणाट्यांक तूं आपुरबायेचो कुटुंबाक तूं बदरासरो सर्वांक सर्मान वाल्लो.
불러들로 유그리스탄소 몫이 그이로 북동방의 원머리에서 श्रेष्ठ गौरी पवित्र बेसो Krista dan bugdang bulo dillo Eucharistan so moksi kailo Buktung bagi wan morieso Bagi bon zuwang paudusro Santu adunik talamlo Karnatyang tu apur bayeso Kutmak tu badrasro Servang serman wallo Karnatyang tu apur bayeso Kutmak tu badrasro Servang serman wallo Patlaw kurung prerantu Boksane zorcha kamka adastu Kutumani ek vor zorcha karandu Devi ka kulti so bor bhoktu Krista so patlaw kurung prerantu Boksane zorcha kamka adastu एक वर्जोच्या कारंदो देविका कुलती सो वडबोत तू बोल सुबां पावदुसरो सांतू आधुनिक काळांतलो कर्नाट्यांक तू आपुरबायेचो कुटुंबाक तू बदरासरो सर्वांक सर्मान वाल्लो Kurmak tum badrasro Servang serman wallo तुझी गेवची कै Kristaच्या मोगान आमकां वाडय पागेवून पोनाक आमकां पावय Krista साक्षी जावं करपा लावय देख तुझी घेवची कै Kristaच्या मोगान आमकां वाडय Pagewon ponak amkam paway Krista saksi जावं करपा लावय Pagewon zuwang paudusro Santu आधुनिक काळांतलो तरणाट्यांक तूं आपुरबायेचो कुटुंबाक तूं बदरासरो सर्वांक सर्मान वाल्लो Bhadrasro Servang Serman Wallo
ulodillo Eucharistan mokshikailo Bhaktum bhagavan Marieso Srish Gauri Pavisa Beso Istadar Bugdam ulodillo Eucharistan mokshikailo Bhaktum bhagavan Marieso Bhagavan Zuwang Paudusro Santu Aduni Kalanto Karnatyam Apurbayeso Kutmakdum Bhadrasro Sarvang Sarman Vallo Karnatyam Apurbayeso Kutmakdum Bhadrasro Sarvang Sarman Vallo उभी रावात रेलिकेचो आशिर्वाद घेवच्याक आमकां आमी तयार करया सर्वे स्पोर तुमचे सोबे आसो तुमचे सुबे आसो भाग्यवान जुआंव पाऊल दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या ह्या दिसा आमी ताका मान करता ताची महिमा आनी संतोष देवा तावन येता तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दिवं आमेन भाग्यवान जुआंव पाऊल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटो ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां गटाय मेळ्ळो आमेन हालतारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष भरीत आसा ताच्या देखीन शांतीपणाची जिणी जिवोवंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्याच सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगूंक तुमी पावो आमेन आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां तुमचे सोबे आसो आमेन आनी रेलीकेचो आशिर्वाद आमी जोडलो हांगासर हांगा ही रेलीक आमकां अण्ण आयिल्ले जावन आसात जिजस युथाचो ब्रायन आनी ताचे टीम हांगासर आयल्यात तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या मिसावान सर बरें मागता आमच्या सगळ्या मंगळूर दिएसेजींत आनी प्रत्येक जावन केरळाच्या राज्यांत हे जिजस यूथ मुवमेंट बारी मागण्याचें मुवमेंट जावन आसा बारी बळादीक कित्याक तांची स्पिरिच्युअलिटी जावन आसा जेजूची आध्यात्मिकता देखून त्या मुखांत्र आध्यात्मीक रितीन सोमयाचें मिसांव सगळ्या दिएसेजींनी मुखार व्हरूंक ते तयार जावन आसात आनी तांचो जायतो वावर कुटुंबांनी पिरगजेंनी आमकां करन आसात ते आमच्या युवा जणांक प्रेरण जावन आसात देखून तुमच्या सर्वांच्या नांवान तांचो हांव उपकार बावडटां तुमी आराम केल्लें हें मिसांव पयण रेलिकेचें बऱ्या रितीन जावं दी आनी येवच्या म्हयन्यांत जावंक आसचें कॉन्फरन्स इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स देवाच्या दयेन आनी आमचो पात्रोन जुआंव पाऊल दुसऱ्याच्या प्रेरणान बऱ्या रितीन जावं दी ह्या मुखांत्र तुमचें मिसांव आमच्या पवित्र सभेंत सुपोळ जावं दी म्हूण आशेता आनी तुमच्या मिसांवाक सर बरें मागता गॉड ब्लेस यू तुसान गोड उल्हासा सोम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान खात्याक काळजा धन्या तुका भेटयता भविस्तानान आमकां नवें रचन केलाय भवी सभेन आमकां
सांग उल्लासा सोम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान करण्याक काळजात धन्य तुका भेटयता ಮಗಳ ಬಾಬಾ ಬೈನಿನೋ 1986 1999 इस्वेंत 2 फावटी जुवांव पावल दुसरो भारताक आयिल्लो आनी तो हांगासर येवन ह्या पवित्र थळार आयिल्लो देखून ताच्या मनाक एक देव टेंपल आमी उबारला ताच्या जायत्या मजतीन आमकां उपकार मेळ्ळा हांगासर येवन ताच्या मजतीन देवा थंय आराधन करता देवाचो उपकार आमी आटयता आणि यांच बाग आमच्या आतांच्या पापा साहेबाक फ्रांसीस आमच्या पापा साहेबाक भारताक येवचे एक बाग फावो जावन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदान वेळार एक प्रत्येक इराद्या खातीर तुमी मागा पापा फ्रांसिसाकी हो एक अवकाश भारताक येवचो फावो जावन दी म्हणून तशेंच मुखार येवचे एलिसांव ह्या एलिसांवांत आमचें संविधान रक्षण करचें संविधाना प्रकार सगळ्या लोकांक संगता घेवन सगळ्या धर्माच्या लोकांक एका मनशाक संगता घेवन एकल्यांक जाता तें बरें सरकार दिवचें एक बरें सरकार येवन दी म्हणून आमी मागता आसतना आनी त्या सरकारान आमच्या पापा साहेबाक एक अवकाश दिवन भारताक आपोवनाचें तें सन्निवेश उपजोवन येवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ह्या इराद्या खातीर मागात म्हणून हांव तुमच्या लागीं विनंती करता ह्या मिसाचें बलिदान त्रिएक देवाक नमन करून आमी आराम करया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताचे कृपान देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मोगाचो आमी देवाचे आराधन केलें देवाक आमी अर्घां दिलें आनी मिसाचें बलिदान पावो ते रितीन भेटोवच्याक आमच्या पातकाचे वनेपण आमी वळखून घेवया संगता आमी म्हणया हांव पातके सर्व पदवेदना देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो कन्या विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून बेगीन सगळ्या समको बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थून मागता सर्व पदवेदार देव आमचे काकुळट करून आमची पातकां बगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावूं सोम्या काकुळट सोम्या काकुळट क्रिस्ता काकुळट क्रिस्ता काकुळट सोम्या काकुळट सोम्या काकुळट प्रार्थुया आमच्या गरजो आमचे इरादे सम्या मुखार आमी दवरून ताच्या खातीर आमी मागया सर्वेस्परा पवित्र सभेक आत्मीक पोषण दिव जुबाव पावल दुसरो तुज्या भगवंताक स्वताच्या आनी प्रितीमग्याच्या आत्म्यान तुवें भरलय ह्या परबे दिसा आमचे पसोते करता ती विनंती मानून घेवन ताचे देखी प्रमाणे त्याच सताक वेंग मारूंक आनी प्रतिमोगान जिवंक आमकां करपा दी आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना एजराच्या पुस्तकांतलें वाचप दारियुस रायान युफ्राटीस न्हंयचे पलतडीच्या प्रांतांतल्या अधिकाऱ्याक आनी ताच्या सांगात्यांक अशें बरयलें जुदेवांचो राज्यपाल आनी तांचे मलगडे देवाच्या मंदिराचें पुनर्निर्माण ताच्या आदल्याच जाग्यार करूं
त्या भायर तुमी जुदेवांच्या मलगड्यांक कशी कुमो करूंक जाय म्हणले विशीं हांव ही राजाज्ञा दितां. सगळो खर्च रायाचे संपत्तेंतलो म्हणजे युफ्राटीस न्हंयचे अस्तंतेच्या प्रदेशांतलो जमो केल्ल्या सुंकांतलो काडून ह्या मनशांक कळव करिनासतना दिवंक जाय. हांवें दारियुसान ही राजाज्ञा दिल्या ती आसा तशी पाळूंक जाय. जुदेवांच्या मलगड्यांनी आपल्या बांदपाच्या कामान बरी प्रगती केली. हग्गाय आनी इद्देसो पोत जकारिया ह्या प्रवाद्यांनी तांकां प्रेरण दिलें. इस्रायेलाच्या देवाच्या आदेशा प्रमाणे आनी सिरूस, दारियुस आनी पर्सियाचो राय आर्ताजेर्केस हांचे आज्ञे प्रमाणे तांणी बांदप पूर्ण केलें. आदार म्हयन्याच्या 3ऱ्या दिसा दारियुस रायाचे रजवडकेच्या 6व्या वर्सा हें मंदीर पूर्ण केलें. इस्रायेलीतांनी, याजाकांनी, लेवितांनी आनी स्वदेशाक परतल्ल्या इतर निर्वासितांनी ह्या देवाच्या मंदिराचें समर्पण आनंदान संभ्रमलें. देवाच्या मंदिराच्या समर्पणा खातीर तांणी 100 बैल, 200 बोकरे आनी 400 शेळयो भेटयल्यो. आनी सगळ्या इस्रायेला पासत इस्रायेलाच्या कुळयांचे संख्ये प्रमाणे 12 बोकडे पातका बलये रुपान भेटयले. शेवटी मोइजेच्या पुस्तकांत बरोवन घाल्ले प्रमाणे जेरुसलेमांत देवाचे सेवे खातीर तांतांच्या वर्गांनी आनी लेवीतांक तांतांच्या विभागांनी नेमलें. पयल्या म्हयन्याच्या 14व्या दिसा स्वदेशाक परतल्ल्या निर्वासितांनी पास्काची परब संभ्रमली. याजाकांनी आनी लेवितांनी आपणाक शुद्ध केल्ले ते सगळे निर्मळ जाल्ले. लेवितांनी स्वदेशाक परतल्ल्या निर्वासितां पासत आपल्या भावां याजाका पासत आनी आपणा पासत पास्का शेळी मारली. देवाचें उतार हें. देवाचें वडपकार. उसुयामी देवा करा म्हूण म्हाका तांणी सांगताना संतोष म्हाका भोगलो, संतोष म्हाका भोगलो. उसुयामी देवा करा म्हूण म्हाका तांणी सांगताना संतोष म्हाका भोगलो, संतोष म्हाका भोगलो. तुजे सरशी आमी पावल्या जेरुसालेम शेरा. तुज्या दारा भितर पावल्या जेरुसालेम शेरा. उसुयामी देवा घरा म्हूण म्हाका
Santos म्हाका भोगलो उसोया मी देवाक रामून म्हाका ताणी सांगताना संतोष म्हाका भोगलो संतोष म्हाका भोगलो. उद्गारा उबी रावया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देवाचें उतार आयकून तें पाळटा तिंस सुभागी. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस po तुमचे सोफे आसो तुमचे सोवे आसो लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. त्या दिसांनी जेजू आवय आनी ताचे भाव जेजूक मेळोवंक म्हूण आयली. पूण लोकांचे केटी निमतेन ताका ताचे सरशीं वचोवंक जालें ना. देखून तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यान तुका पळोवंक अपेक्षितात म्हणून कोण एकल्यान ताका सांगलें. पूण जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, जी कोण देवाचें उतर आयकून ते परी करतात तिंच म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाचें न्हू. आमी हांगासर कोणा खातीर आयल्या? आमी हांगासर कोणा खातीर आयल्या? पाद्रापाक बेजार जाता म्हूण सांगून आयल्या गे. पाद्राप एकलोच म्हूण सांगून आयल्या. आमी कोणा खातीर आयल्या? आं कितें? तुमचेच खातीर आयल्या. व्हेरी गुड. आमी हर एकली आमचेच खातीर आयल्या. हांगासर आराधन मीस जाल्या उपरांत जेवण आसा म्हूण सांगून आमी कोणी येवना. ओके, मिसा उपरांत आमकां जेवण मेळटा, रुचीचें जेवण मेळटा म्हूण आमी कोणी येवना. कशें सिसांनी जेजू लागीं येवन जेजूचें शिकोवण आयकून आसलेल्या त्या लोकांक पळोवन सीस जेजू सांगे येवन जेजूच्या कानाक येवन सांगिल्लें आसा, तांकां वचूंक सोड. ती वाटेर वता आसतना थंग जातात. आमचे लागीं दिवंक कांय ना तांचे लागीं, तांकां वचोंक सोड, ती वचोंक दीत. आनी अशें सांगून आयिल्ल्या जेसांक जेजून तांकां जाप दिली. ताचे फुडें हर एकल्यान देवान आमकां दिसा 1, 2 वा 3 फावटी जेवणचें भाग फावो केला. 2 वा 3 फावटी जेवणची तिसली ग्रेस काय देवान आमकां फावो केल्या. त्या खातीर देवाक आमी अर्घां दिवया. आनी अशें जेजू थंयसर त्या शिसांक सांगता, कोणाक वचोंक सांग म्हूण सांगिल्ल्या ते शिसांक तो सांगता, तांकां बसोवंक सांग. आमचे लागीं कांयच ना तांकां वचोंक सांग म्हणल्यार शिसां लागीं तो सांगता तांकां बसोवंक सांग. आमचे लागीं आसले 2 उंडे आनी 5 मसल्यो म्हणल्यार त्या शिसां लागीं म्हणटा, आनी वचा आनी त्या लोकांक वांटा म्हणून ते उंडे आनी मसले तांकां तो दिता. आनी अशें जुवांची सुवार्ता मुखारसून सांगता. थंयसर स्त्रियो आनी दादले म्हणून तांकां भुरग्यांक स्त्रियो आनी दादल्यांक सोडून थंयसर आसले 5,000 दादले मात्र म्हूण सांगता. स्त्रियोक आनी भुरग्यांक सोडून थंयसर आसले 5,000 दादले मात्र. तर भुरगीं आनी स्त्रियांक लेख केल्यार कितले 10,000 जातील कोण ना. ते शीस मेजूंक वता आसतना एक भुरगीं हांगा थावन थंय धांवता, थंय थावन थंय धांवता आनी तांच्या फाटल्यान ती आवय फाटल्यान धांवतली कोण ना. त्या देखून त्या शिसांनी स्त्रियांचे आनी भुरग्यांचे लेख सोडून थंयसर बसोवन आसलेल्या दादल्यांक मात्र ताणें लेख केले. आनी अशें लेख करतना तांकां 5,000 दादले मात्र मेळ्ळे. एक्स्ट्रा भुरगीं आनी स्त्रियांचे ताणें लेख धरूंक तांकां जालें ना. ते देखून लगभग 10,000चे चड आसतात. पूण हांव आनी तांकां थंयसर जेजू कितें जाप दिता. आनी अशें असर्याकन जाल्या उपरांत जेजू दोनी सोडून सरोवराच्या पेले तडीक वचूंक गेलो.
पेल्या तडीक वेता आसतना थंयसर लोक ताच्याकी पयले वचून थंयसर पावता. पेल्याच्या तडयेक वचून थंयसर लोक पावता आनी त्या लोकांक पळयल्लो शीत तांकां वाटेर वेता आसतना ती तंग जातीत म्हणले शीस त्या लोकांक पळोवन शीस तंग जाले. कित्याक त्या पांय वाटेर वचून ते लोक जेजूच्या फुडें थंयसर पावल्ले आनी तांकां पळयतना जेजून म्हणलें, तुमी म्हाका सोदून आयल्यात न्हय केवळ म्हज्या खातीर, बगार तुमी दादोशे खावन जेवन दादोशे जाल्यार देखून तुमी म्हाका सोदून आयल्यात, पूण त्या खाना खातीर तुमी सोदी नाकात. कित्याक हांव जिविताचो उंडो, हांव जिविताचो उंडो आनी जो कोण हे म्हजें कूड म्हजें मांस आनी म्हाका खाता तो ससनाक मरचो ना. आनी असल्या उंड्या खातीर जियेया म्हणून जेजू आमकां सांगता. तर आमी कोणा खातीर आयल्या, आमी कित्या खातीर आयल्या? आमकां वेळ आसा म्हूण सांगून आमी येवंक ना, बगार आमी वेळ करन आयल्या. आमकां हर एकल्याक वेळ आसा वा वेळ ना म्हणून सांगून आमी कोणी येवंक ना, बगार आमी देवाक आराधन करच्या खातीर, देवाक अर्घां दिवच्या खातीर, तांणी आमच्या जिवितान केल्ल्या उपकाराक अर्घां दिवच्या खातीर आमी वेळ करन आयल्या. सोम्या खातीर आमी आयल्या, जिविताचो उंडो, जिविताचो भरवोसो दिवच्या त्या सोम्या खातीर आयल्या. आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागोवंक आयल्या, आमच्या भुरग्यां बाळा पासत आमी मागोवंक आयल्या, आमी पिडेस्त बाबा पयनी पासत मागोवंक आमी हांगासर आयल्या. सुवातेंत आमी आयकले यांच घडीत थंयसर जेजू एका घरांत 2000 वर्सां पयलें जाल्लें तें घडीत आमच्या दोळ्या मुखार आमी हाडया. असल्याच एका जाग्यार, असल्याच एका घरांत जेजू बसून शिकोवन दिवन आसलो आनी जेजूक पळोवच्याक, जेजूक आपोवच्याक, जेजूचें उतरां आयकुवच्याक थंयसर लोकांचो केटीचो लोक व्हडलो जायतो लोक थंयसर रास पडलो. आनी जेजू शहरांनी, हळ्यांनी, गांवांनी, देशांनी वचून शिकोवंक गेल्लो जेजू परत गांवाक फाटी येवन लागसर खंयसर एका सुवातेर जेजू शिकोवन दिवन आसा म्हणून ताच्या आवयक कळिल्ल्या वेळार आवय दबान दाबी पुताक पळोवच्याक येता. कितले म्हळ्यार ती आवय न्ही, पूत साबार दिसा मागीर परत म्हज्या गांवाक आयला. खंयसर पुरो वचून घर सरून वचून आज तो म्हज्या जाग्याक आयला म्हणल्यार त्या चिंतपान ती आवय ताका मेळोवंक हेर भुरग्यांक घेवन जेजूक मेळच्याक वेता. आनी थंयसर गेल्ल्या वेळार जेजूक तिका मेळोवंक जावना, जेजूक पळोवंक जावना. कित्याक जायतो लोक, साबार लोक जेजूक चिरडोन आसलो. ती थंयसर भायर रावून हांव जेजूची आवय, म्हाका पुताक पळोवंक जाय, म्हज्या पुताक मेळोवंक जाय म्हणून तिणें फाटल्यान आसल्या एकल्याक आपडून सांगिल्लें कोण ना. आनी अशें एकल्या मुखार आपूण ती खबर जेजूक पावता. केदाळा मुखार आसल्या मनशाक आमकां आपयचे जाल्यार आमी थंय आपयना. आतां फोन करून आपयतात, पयलीं आमी आपयता आसतना मुखार आसल्या मनशाक सांगून, ताच्या मुखार आसल्या मुखार सांगून आनी आमी आयला सांगून मुखार आसल्या मनशाक हात पास करतलो. तशें जावन ती मरी माय मुखार आसल्या मनशाक सांगून ही खबर लास्टाक जेजू कडेन पावता आनी जेजूक म्हणटा. आनी गंभीरतेन आसलो जेजू, शिकोवन दिवनासलो जेजू ताच्या कानाक येवन सांगता आसतना तुजी आवय, तुजे भाव तुका मेळोवंक आयल्यात. आनी ह्या वेळार जेजून दिल्ली जाप, कोण म्हजी आवय, कोण म्हजे भाव, म्हजी आवय, म्हजे भाव, कोण देवाचें उतर आयकता आनी बापाची खुशी करता तो म्हजो भाव, ती म्हजी आवय. हांगासर जेजू क्रिस्तान एक आत्मीक संबंद रचता, एक मोगाचो संबंद आमचे थंय रचता. देवा आनी मनशा मदें तो संबंद रचता. देवा आनी मनशाचो संबंद घट करता आनी सांगता जो कोण म्हज्या बापाची खुशी करता आनी जो कोण देवाचें उतर आयकता आनी तें पाळटा ती म्हजी आवय, तो म्हजो बापूय. लोकांक शिकून जेजून आमकां एक ताच्या देवाच्या उतराकाची सकत, देवाच्या उतराकाचे तें बळ आमकां तो दाखोवन दिता. आनी देवाचें उतर सदांच जिवें आनी क्रियात्मक तें दोनदारीच्या तलवारीचे की चड कातरूंक शकता म्हणून जेजू आज आमकां ह्या सुवातेंत आमकां सांगता देवाचें उतर आमी कशें जियोंक जाता. देवाची खुशी करच्या मुखांतर, देवाचें उतर आयकून त्या प्रकार जिवोवच्या मुखांतर देवाचें उतर आमकां जियोंक जाता. खुशी
म्हणल्यार शब्द पवित्र पुस्तकांत एक महत्वाचो शब्द, एक विशेष अर्थ आशिल्लो शब्द, आनी ह्या अर्थांत आमचें जिवीत मेळोवया. देवाचे आनी मनशाचें चिंतप एकच न्ही. देवाच्या चिंतपाक आनी मनशाच्या चिंतपाक आकाश आनी भुमी मदीं आसा तो अंतर, तितलें चड अंतरा तितलें फरक पडटा. तर देवाचें कशें कितें म्हूण समजूच्या सस्वच्या काना तितलो बवार्थ आमकां आसल्यार पुरो. आनी तो बवार्थ गुणायेन भरलेलो, दुबाव विने आशिल्लो तो बवार्थ आमचें थंय आसूंक जाय. आनी देवाचे कुशी जाणा जावंक आमी हर एकली प्रयत्न करया. आनी देवाचे कुशी जाणा जावन आमी हर एकली जेजूची आवय, जेजूची भाव, जेजूची बहिणी जावंक आमी प्रयत्न करया. आनी ह्या येवकरिस्ताच्या बलिदाना वेळार आमकां आमी जेजूक समर्पण दिवन देवाच्या उतराच्या बळान, देवाच्या मासा रक्तान गठाई जोडून आमचें जिवीत जेजूच्या जिविता सारकें करूंक आमी प्रयत्न करया. संगी अर्पिता बापा, आमची आस ओपून दिता तुका. कणबेजार दुख मोग संतोष आनी सूख बदल तुझ्या मासारता. कणबेजार सुख मोग संतोष आनी सूख बदल तुझ्या मासारता. सोम्या पवित्र आमकां ह्या वेळार. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसले सावन दे म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलं बलिदान आपल्या मनान आनी मैमेक आमच्या आख्या पवित्रच्या देवा सर्स्प दिवन म्हणून घेऊ. प्रजेच्या बापा तुजे परजे सवो याचने मानून घे. जुवांव पावल दुसऱ्या तुझ्या भक्तांच्या परबे दिसा तुझे मैमेक आमी थंय भेटयता. या यज्ञाच्या गुणान आमच्या गोवळ्या बराबर आमच्या दिसा दिसाचें जिवीत तुका मानता तसलो निरंतर याचने जावं म्हूण मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमचे काळजां भारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. जुवांव पावल तुझ्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूंक तुझे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां तीर दिता. ताचे शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तो सांबाळताय. देखून देवदूता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. जय 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 सर्गी तुका जय जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय. सर्गी तुका जय जय जय. सर्गी तुका जय जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची
कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदीन ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो म्हणलो, तो आपल्या सेसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परेन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सेसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची खाल्स, नव्या आनी ससणी करचें रगत, पदकाचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशा पसोत हें वरवतलें, हें म्हज्या वगडासाक करात. Babartaso good purgatoria. सम्या जेजू तुझे मरण आम्ही संभ्रमता, तुझे पुनर्जीवन होऊन आम्ही गरगरता, तुझ्या येण्याक आम्ही अत्रेकता, तुझ्या येण्याक आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे वगडास करता आनी भोवजिविताचो उंडो आनी सडवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा, पीटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर, तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळय फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हण आमी मागता. अवकार मरे देवाचे माये सांगाती, बगेवन जुजे तिचो पती, बगेवन धर्मदुता, बगेवन जुआंव पावल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन आमेन आमेन. आमच्या सोडवंदराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन तेर घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो घास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सगळ्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां काडून दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून या जिवितांत सबस्त काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रक्तिलांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटांत सांबाळ. तुजी येताना चोड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शिळी संसाराचे पाप करता ती.
या शाळेच्या जेवणाक आपयलेले आमी सर्व सुभागे. सम्या तुवें म्हजे भितरतल्यान बापाक फावना पूण तुज्या एका उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थूया. मोगाळ बापा, जुवां पावल दुसरो तुज्या भक्तांचो उगडास करून ह्या दैवीक जेवणांत आमी वांटो घेतलो. ह्या कळत्या उंड्या आनी दाखोवयनाच्या रुपान तुजें जिवीत आमकां मेळ्ळां. तेंच सर्गार कुनांनी न्हय पूण तुका स्वरूप रूप बघून आमकां मेळशें कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुझ्या
प्रार्थुया सर्गींच्या बापा बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी सोमकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र उकरिस्ताचो मोग केल्ले बरी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार तावन दिल्लें बोगसाणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्ले परी आमी पाळूंक एकामेका बोगसून जिवोंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी. या आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोगाच्या न्हू जुवांव पावल दुसऱ्याच्या विनवणेन तुमकां आनी आमकां हर एकल्याक जायतें बरेंपण जालां देखून ताका आमी अर्गां दिवया. एका कॅन्सर आसल्या पिडा आसल्या एका भयणीक जायतें बरेंपण लाभलां. परगांवांत कस्टार आसलो एकलो तरणाटो पाटींक गांवाक येवन पावला. हाताच्या गांठीची दूख नॉर्मल आयल्या. मुंबय आस्पत्रेंत आसलो हांगा जुवांव पावल दुसऱ्याच्या विनवणे वरवीं पुरतो बरो जाला. तशेंच एका स्त्रियेक ताप तकलेक चडिल्लो तो बरो जाला तिका बरी भलायकी मेळ्ळ्या. अशें साबार जाणांक जायतें बरेंपण जुवांव पावल दुसऱ्याच्या विनोते मुखांत्र मेळ्ळां. आमकां हर एकल्याक मेळ्ळां. उडास काडया देवाक आमी अर्गां दिवया. उबी रावात. प्रार्थुया बोबो काकुळदार बापा बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या देण्या खातीर ताच्या विनतेन आमकां लाभलेल्या सर उपकारांनी बरेपणा पासत आमी तुका अर्गां दिता. तुजी दैवी काकुळट आमी वर्णिता. ताचे मरीपाक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवासता. ताचे बरी बागेवनपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सांजुवांव पावल दुसऱ्या श्रेष्ठ गवळ्या आम्हा पासत विनंती कर. ये बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्या देवान तुका विसलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान भरून लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडून पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन भरलो. मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितांत पसरली. देवाचेर तुजो विश्वास तुवें आखेर पर्यंत सांबाळलोय. अशें तुज्या उतरांनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय. आमच्या मोगान भरून बरो गवळी कसो आमची भेट करून तूं मंगळुराक आयलोय. आज आमी तुजी भक्तिका आमची खालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता. क्रिस्ता सारकी जिणी जिवंक आमकां गुबो कर. तुजी बागेवन जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं. आमी सदांच कुर्सायिल्ल्या जेजू थंय आमची जिस्त उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय. प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजां बसा. जायत्यो विनवण्यो ते सावां हांगासर तुमी घाल्यांत. हांगासर थंयसर बॉक्सांत आसात. जुवांव पावल दुसऱ्याच्या रेलिकेच्या मुळांत ती आसात. ताका आमी समर्पून दिल्यांत. ताच्या विनवणेन ही सगळीं त्या सावां मागणी देव तुमकां समेस्तांक फावो करून दी म्हणलें आमचें मागणें. एका भयणीक बरी सैरीक मेळच्याक मागलां. एग्रीगोल्डांतले पयशे फाटीं मेळोंक. OET एग्जाम बऱ्या तरान क्लियर करच्याक. कुटुंबान जावची लग्नाकारी बऱ्या रितीन जावन जोड्यांचें लग्न जिवीत नंदन जावंक. बरी सैरीक मेळोंक 7 जाणांनी मागलां. पेंकटाची आनी गांठीची समस्या परिहार जावंक 2 जाणांनी. एकल्याक CMA परिक्षेन पास जावंक. तशेंच भलायकेचें देणें मेळोंक. एका दादल्याक हर्नियाचे समस्या तावन बरें जावंक. बऱ्या भलायकेच्या देण्या खातीर मागलां. भुरग्याचें हट्ट उणें जावन बरी भलायकी मेळच्या खातीर 2 जाणांनी. मोतीक समाधान BP शुगर नॉर्मल जावंक 3 जाणांनी मागलां. एका स्त्रियेक परगांवाक वचोंक अवकाश मेळच्याक मागलां. गरजा गो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक 2 जाणांनी मागलां. बाळंतेर बरो जावन भलायके बरीत भुरग्याच्या देण्या खातीर 2 जाणांनी मागलां. पयशे रीण दिल्लें पाटी मेळोंक 14 जाणांनी. बरें काम मेळोंक 2 जाणांनी. हातगुण जावच्या खातीर मागलां. बरे मार्क्स मेळोवन पास जावंक 2 जाणांनी. कातीची एलर्जी गूण जावंक मागलां 3 जाणांनी. दुयेक बरी सैरीक मेळच्याक 2 जाणांनी मागलां. ऑटिझम आशिल्ल्या भुरग्याक संपूर्ण बरी भलायकी मेळोंक. कुटुंबांतले समस्या परिहार जावंक. परगांवांत आसच्या एकल्याची विशेष रितीची पिडा गूण जावंक. तरणाट्यान सुटसुटीत जावन जबाबदारेन काम करूंक वडिलांक काल जावन जियोवच्याक मागलां.
एका स्त्रियेच्या पोटांत आसचें ट्युमर गूण जावंक बरी भलायकी तिका मेळच्या खातीर मागलां. एका स्त्रियेक दोळ्याचें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जावन दिश्ट पाटी मेळोवंक, आमाल पियोण्या तावन बरें जावच्याक, बरी चिकित्सा काण घेवंक ताका साथ जावच्याक, जाग्याचे रेकॉर्ड हाताक मेळोवंक, एका तरणाट्याक मेडिकल पास जावन परगांवाक बरें काम मेळच्या खातीर मागलां. कुटुंबांतल्या सर सांद्यांक बरी भलायकी हेंत सांबाळच्या खातीर मागलां. एकल्या तरणाट्याक शिकोवंक गेल्ल्या जाग्यार पार्ट टायम काम मेळोवंक, कुटुंबांतले गरबांचें काम येवजन पोंताक पावच्याक, कान दूख आनी पांय दूख आशिल्ल्या दोगांच्या बऱ्या भलायके खातीर मागलां. वाटेचे समस्ये इत्यार्थ जावंक, चल्यान वेळार लग्न जावंक बरें मोन करच्याक, रीण फारीक करूंक साध्य जावच्याक, दोगांनी कळनासतना मिसाकंत वांटेली जावच्या खातीर, एका धर्म भयणीक आनी एका व्यक्तीक आशिल्लो मनस्ताप उणो जावच्याक, एका तरणाट्याक मोतीक समाधान आनी बरें काम मेळोवंक, शिकोवंक बरी मोत आनी शिकल्लें उडास उरोवंक एकल्यान मागलां. एकल्याचें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जावंक, दोगां भयणींची कॅन्सर पिडा गूण जावंक, राग करून पयस गेल्ल्या बायले भुरग्यांनी तांच्या पोतील सांगी एकवटान जिवोवच्या खातीर, बेंगळुरांतलो जागो दोगां जाणांचो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक, पांयांच्या गांठीची दूख गूण जावंक दोगांनी, परगांवाक वचोन इंटरव्यू पास जावंक आनी विजा मेळोवंक, एका कुटुंबाक कॅनडाची विजा मेळोवंक, पुताची डस्ट एलर्जी बरी जावंक, एकल्याची दाव्या हाताची एल्बो कठीण दूख आसा गूण जावंक, हात नीट जावच्या खातीर, दिसपट्टी कामां करूंक साध्य जावच्या खातीर, एकल्याक विजा मेळोवन कामाक काम मेळच्या खातीर, आंग उलोवप आनी पोटान दुखीत हांवन एका स्त्रियेक बरेंपण मेळोवंक, भुरग्याचे मोशनाचे समस्ये ऑपरेशन नासतना बरें जावंक, काजारी जिवितांत कश्टोवचे एकल्याक समाधान मेळोवंक, जावयाचें बिझनेस बऱ्या रितीन जावंक, भायर पडिल्ली बेंजार मुदी पाटी मेळोवंक, एकल्याच्या पांयांची दूख ऑपरेशन नासतना गूण जावंक, एका जोड्याक भुरग्याचें देणें लाबोवंक विशेश रितीन मागलां. परगांवाक तासच्या एकल्याक जर्मनींत बरें काम मेळच्या खातीर मागलां. 10 म्हयन्यांच्या एका नेणट्या भुरग्याक बऱ्या भलायकेच्या देण्या खातीर विशेष रितीन मागलां. आनी एकल्या भयणी खातीर तिच्या भलायके खातीर प्रत्येक रितीन मागलां. ही सगळी मागणी आनी तेसावां जुआंव पौल दुसऱ्याच्या विनवणे मुखांत्र सर्गींच्या बापाक आमी समर्पून दिवया. उबी रावात. तूं आमकां भाव येवकरिस्तसो आमकां करो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी. शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर संता भक्तां संगी सर्गीच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाखाणूंक आमकां फावो जावं. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमी आमचे शिकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां वगस आनी आमकां काळ्ळें पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन भरलेले सोमी तुजे संगता श्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे खुशीचें जेजू. मोरये दवाचमय आमी आमकां ते विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सदा सर्वदा. आमेन. आतां आमी पिडेस्तां खातीर विशेष रितीन मागतले हांव. ताच्या उपरांत रेलिकेचो आशिर्वाद आसचो ना, हे दोळूस आमी रेलिकेचो आशिर्वाद दिला देखून. उपरांत निमाणें गीत आखरेक गावचें. सम्याचे नावे आमचो आधार, ताणे रचला सर्गानी संसार, सर्वेस पो तुमचे सोबे आसो, तुमचे सोबे आसो. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त मरेपात सर्व तरांच्या पिडेस्तांक, कश्टांत दुखांत आनी अडचणेंत सांपडलेल्यांक तुवें मोबाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली. तेच परी तुजो सेवाक भगिवंत जुवांव पौल दुसऱ्यान आपल्या भगिवंत जिणे मुखांत्र तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुज्या परजेन भोगूंक आनी भोवतान जिवंक प्रेरण दिलें. ताचे विनवणेन आमचो बाबार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमचे कुडीक आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतल्यान अनवरांतल्या आमकां निबार. आमच्यो सर्व विनवण्यो आमी तुज्या मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर ती आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. मोगाच्या न्हू येदोळ म्हणसर तुमी हांगासर
या आराधनांत मिसाच्या बलिदानांत भोव अर्थबरीत रितीन वांटो घेतला तुमचो आमी उपकार बावडतांव आनी जायत्या पिर्गजीतावन वाराड्यातावन वाराड्यांच्या पिर्गजीतावन आनी वाराड्या पयल्या पिर्गजेतावन तुमी हांगासर जुवांव पावल दुसऱ्याक समर्पिल्ल्या ह्या पून तळार आयल्यात देवाची आशिर्वादां मागोवन तुमचें जिवीत नंदन करच्याक तर तस्सो जुवांव पावल दुसरो तुमकां सोमेस्तांक प्रत्येक जावन तुमचें कुटुंबा जिवीत बरें जावंक संतोशाचें जावंक दादोसकायाचें जावंक जेजू लागीं सदांच विनाती करून दी म्हणलें आमचें हर एकल्याचें मागणें आनी आयच्या ह्या बागी दिसा अर्था बरी रितीन आराधन चलोवन व्हरून मिसाचें पवित्र बलिदान भेटोवन अर्था बरीत प्रसंग दिवन जुवांव पावल दुसऱ्या विशांती थोड्यो संगती आमकां कळीत करन आमकां आदार दिल्ले आसात मानादीक बाप विवेक पिंटो ते सहाय्यक याजक किन्नीगोळी पिर्गजीचे सहाय्यक याजक जावन आसात तांची वोट आदल्या वर्सा मेळ्ळी 2022 एप्रिलाच्या 28 तारखेर आतां तांकां वोट मेळोवन 1 वर्स 5 म्हयने जातात तरणे याजक आनी भोव चतूर आनी हुशार आनी विशेष देणयांनी बरुल्ले ते जावन आसात हांगासर ते आयल्यात आमच्या पून शेताक येवन तांणी मोगाची सेवा दिल्या तांच्या मिसां वावराक आमी बरें मागतांव ते गांवान माडंत्यार पिर्गजीचे आमकां बरो अभिमान ते भोव मोगाचे याजक आनी हांगासर येवन तांची सेवा हांगा दिल्ल्या खातीर मनादीक बाप विवेक पिंटो तुमकां म्हज्या नांवान आनी हांगासर हजर जाल्ल्या सोमेस्तांच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या मिसां वावरांत सर बरें मागता आनी आयच्या दिसा आमकां मुड्दोम दिवन गुमो केल्ल्या की आमी विशेष रितीन देव बरें करूं म्हणटा आज मुड्दोम दिल्ल्याक मानाची वात वाणटेल्याव हांव आतां उपकार मागतां मनादीक बाप विवेक पिंटोन मुखार येवन मनाच्यो वाती वाणच्या खातीर शारोन वाज जल्मा दिसाच्या संदर्भार तांकां बागी जल्मा दीस आमी मागतांव जेराल्ड कॉर्नेलियो देरे बैल अनिशा वियोला क्रास्ता सान फ्रांसीस दुसरो वाडो वालेरियन कुवेल्यो जेजूच्या भोवपवीत काळजाचो वाडो विल्सन मस्कारेनास केरा रिटा पिंटो वेलांकणी वाडो क्लॅरा डिसोजा सान फ्रांसीस पयलो वाडो सौम्या मारियप्पा देरे बैल मारिया कुटिनो पवीत काळजा वाडो ग्रेसी कार्डोजा सालोरेस पयलो वाडो रिटा फेरावो गुरपूर मर्लिन जोस्ना डिसोजा सान पावल वाडो सिसिलिया आल्मेडा बागेवन कुर्सा वाडो मारिया शाइन बॉम्बे मुड्दोम दिवन आमकां कुमो केल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा शांतीचो दूत आमचो भाग्यवान जुवांव पावल दुसरो दैवीक आकृतीचो भक्त तो भाग्यवान जुवांव पावल आमचो मोक्षाचो शांतीचो दूत आमचो भाग्यवान जुवांव पावल दुसरो दैवीक आकृतीचो
संतान मोग सेवक तुझो परजळ पाटलावदार क्रिस्ता सोतूम बळवो होरी साबे सोराय कुवर आगेवन जुवां पाऊल दुसरो राजी संतान मोग सेवक तुझो परजळ पाटलावदार क्रिस्ता सोतूम बळवो Sabe sorai kubar Agewon zuang pau dusro Naman naman tuka Naman naman tuka Devi bota amcha santa Shanti jaguara Naman naman Bagaimana suam Paul Dusria, bagaimana kesucian kerja kamu cedera, kamu cedera, Bapak Cebut Cedera Pavitra Dimacana,